प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजे बान आनी भयणीनो, बोवा परबायस सकाळ तुमकां मागता आनी बोवा परबायस दिसूय तुमकां मागता. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसा देवान आमच्या मुखांतर जायतें बरेंपण करूंक येवचिलां आनी त्या खातीर आमी हो दीस देवाक समर्पीत करया. देवाक समर्पीत केलो खंयचोय दीस तो विभाड जायना. त्या खातीर आमी म्हणचें आमच्या देवा लागीं आसा ती सकत हे टेस्ट मावपाची आनी आमकां सगळ्यांक जायत्या बरेपणान सांबाळची. त्या तुका सकाळच्या वेळा आमी सगळीं एक जावन सोम्याच्या वर्त्या मोगान बरोवन ही शिकवणो आयकोंक आमी थंय जाता आसतना सोम्याचे आशिर्वाद आमकां हर एक लागीं तो दिवं दी. ताची ती सुटसुराय आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवनांत जायती दादोसकाय आमकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगेच्या भावन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी एकलो तरणाटो म्हजे लागीं आयलो आनी तो जायते सांगूंक लागलो. कितें तो सांगतालो? तो म्हणूंक लागलो, म्हजें जिवन आज तितलें बरें ना. म्हज्या जिवनांत जायते सुसेग म्हाका ना. जायते प्रॉब्लेम आसात. जायते म्हजें जिवन बरें करून चिंतलां जाल्यार तें म्हाका जावंकूच जायना. आनी हांवें ताका विचारलें, कोण ताका कारण? ताणें जायते जाणांचे मेन्शन केलें. नांवां मात्र न्ही, तो संबंद कितें तांचे कडेन म्हणून मेन्शन केलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, हे मनीस म्हज्या अशांतीक कारण, हे मनीस म्हज्या असमाधानाक कारण, हे मनीस म्हजे थंय जायते बेजारायक कारण. अशें हर एकल्याचें एक नांवां काण म्हणल्या बरी ताणें जायत्या जाणांक ताणें ब्लेम करून सोडलें, अपराध मांडलो. आनी त्या खातीर म्हजें जिवन अशें जालां फादर, तो म्हणूंक लागलो. आनी त्या वेळार हांवें सांगलें, तांकां इल्लें पयस धरया आनी आतां आमी कितें करचें, आमी कितें करूंक जाता म्हणल्या विशयान आमी पळोवया. म्हणटा आसतना तो म्हणूंक लागलो, ना ना, तांणी तशें केल्ल्या देखून आज हांव ह्या परिस्थितीक आसा. आज हांव जायतें पियेतां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तांणी धोको दिला. धोको दिल्ल्या देखून म्हाका आज कितें करचें म्हूण कळीत ना. तो शॉक म्हाका जाला. तो शॉक म्हजे थंय आसा. म्हज्या भितर कितें एक दूख आसा, त्या देखून हांव जायतें पियेतां. आनी जायतो म्हजो टायम हांव एडिक्शनांतूच काडून आसा. हांव कामाक वचना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कामांत आतां कांय इंट्रस्ट ना, निराश जालां. कित्याक गेल्ल्या कडेन ताणीं म्हाका एका रितीर ताणीं हिणसिलां. ह्या एका रितीर म्हजेर दबाव घाला आनी म्हाका ताणीं बरें करून पळोवना. ताणीं म्हाका मोग दिवना. अशें ताचे जायते एगनिस्ट म्हळ्यार कितले एक पुरपुरे ताचे आसले की म्हळ्यार ताका दुसरीं सोडून दुसरो कोणूच दिसनातलो. आनी ह्या वेळार हांवें ताका सांगलें, तांकां इल्लें पुरांक सगळ्यांक पयस दवर. आनी त्या वेळार ताका हांवें एक मोटिवेशनल रायटर आसा स्टीफन कुवे. स्टीफन कुवेच्या 7 हॅबिट्स ऑफ इफेक्टीव पीपल म्हूण ताणें हें बूक बरयलां. आनी तो बूक इतलो अपुरबायचो गे. तातूंत ताणें सगळें डिस्क्रायब केलां. 7 बरे हव्यास आमच्या कोण ते प्रभावीत तरान, इफेक्टीव तरान आपलें जिवन जियेता तांचे. आनी तांच्या पैकी तो आमकां दाखोवन दिता थोडे इश्यूज. खंय आमी हेरां वयर कॉन्सन्ट्रेशन करन, हेरां वयर आमी आमच्या जिवनाक अशें जावंक कारण म्हूण हेरांक दुशण करन आमचें जिवन जियोवचें ताणें दाखोवन दिलां. त्या देखून तो आमकां 2 विशयांत आमकां सांगता. एक सर्कल ऑफ कन्सर्न आनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स. सर्कल ऑफ कन्सर्न म्हळ्यार आमी हुस्को, खंत आनी त्या विशयान आठवणी कसो वलाया. हुस्कोसो वलाया म्हणटा आमी कन्सर्न म्हळ्यार. आतां पळयलें जाल्यार हे सर्कल ऑफ कन्सर्नांत आमकां कितें मेळटा? सर्कल ऑफ कन्सर्नांत आमी कांयच करच्या बरी ना म्हणटा स्टीफन कुवे. कित्याक म्हळ्यार आतां एक मनीस मरण पावता. ह्या मनशाच्या मरणा वयर आमकां कांयच करूंक जायना. हांवें तें आडोवंक जायना. तें मरण ताका आयलां आनी ताका जिवन करूंक म्हजें थंय जायना. तें म्हळ्यार हांवें त्या मनशा विशयांत हुस्को, म्हाका तो मरण पावला वय आनी ताचें कुटुंब अनाथ जालां आनी तांचें कितें उणेंपण तांकां बगलां तें मात्र हुस्क्यान दाखय शिवाय ताच्या मरणा वयर म्हाका कांयच अधिकार ना. जायते झगडे जातात. पळयलां तुमी इज्रायल आनी इरानाचे झगडे जाताना कितल्या जाणांनी दीस आनी रात म्हणल्या बरी एकामेकाक स्पंदन करचें, एकामेका कडेन तर्क करचें, एकामेका कडेन अभिप्राय सांगची. मात न्ही कितें तें जालें, कितें हें जालें, जायते पेपरांनी पळोवन जायत्या जाणांनी
तातूंत जायतो वेळ करशिल्लो आसा. पूण आमचे दोन कांय करूंक जाता गे. इस्रायल आनी इरानाक वचून आमी सांगूंक जाता की तुजे कडेन रावय. ना, आमकां तें कांय करूंक जायना. आमचो हुस्को कांयच तें वापराक येना. आनी अशें आसता आमी पळयतात उक्रेन आनी रशिया कितले तेंपातावन ते झगडून आसात. कितले बरे कश्ट आसात. जायते कश्ट लोकांक मेळटात. पूण आमकां कांय करूंक जायना. आमी फकत एक करयत कितें म्हळ्यार आमी मागयत. डिजास्टर जाता, भुंयकाम जाता. भुंयकाम जाता आमी कांय करचें. आवर येता, आवर येवन जायते नश्ट जाता. जायते जाणांची घरां कोसळटात, पडटात, सगळे अनाथ जातात आनी तांकां दुसऱ्या जाग्यार व्हरचें पडटा. अशें हांव पळयल्लें जावन आसा. चिकोडींत हांव सेंट फ्रांसीस असीज स्कुलांत प्रिंसिपल जावन आसतना थंय एक अंकली म्हणल्यार गांव आसा. हर एका वर्सा म्हणल्यार बरें कृष्णा न्हंयचें उदक सोडटा. महाराष्ट्रान पावस जाला पुरो इमिडिएटली आमकां कोयना डॅमाचें उदक येता आनी हांगा आमच्या कृष्णा रिवराक ह्या न्हंयक जायतें उदक देंवन येता. आनी तो अंकली म्हणलो त्या सायडीचो फुल्ल गांव बुडता, सगळो बुडता. आनी कितलेशे पांबळ हे आसात ब्रिजान लालान ती सगळीं बुडतात. आनी अशें आसता आमी कितें करूंक जाता. हर एक वर्सा हांव चिंतचें. हांव आसलो थंय लगभग 8 वर्सां. ह्या 8 वर्सांनी 8 वर्सां सयत थंय हांव रावला. ते म्हळ्यार कांयच करूंक आमच्यान जायना. आमी थोडे चिंतचे आसलें. ती तांची ब्रिजान आनी वयर करी येता आसली, उबार करी येता आसली. थंय उबार करी येता पूण तग प्रदेशाक उदक वेतात न्हय. परत तांकां परिहार दिवंक जालो. ओके जाल्यार आमी तो आवर रावोवच्या बरी ना. पावस येता, पावस रावोन दी म्हळ्यार पावस रावोंक जाता. पावस आमच्यान रावोंक जायना. अशें आमकां केन्च्या वयरी कंट्रोल ना. कित्याक अशें जाल्यार संगती वयर आमी कंट्रोल करच्या बरी ना. मस्त विशय चड जावन आमच्या कंट्रोलाचे भायर आसात. कंट्रोला भितर आसल्या काले म्हणी करी येता आसलें. दे आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल. ताका आमी म्हणटा सेंटर ऑफ कन्सर्न. सेंटर ऑफ कन्सर्न. सेंटर ऑफ कन्सर्न तो हुस्को आमी फकत दाखयत, आमी तांचे खातीर मागयत, दुसरें कांय ना. गोडगोडाचें बें आसा पूण गोडगोड येवं नजो. गोडगोडा नाका म्हण सांगल्यार जाता. गोडगोड तुका रावोंक जाता ना. कान बंद करियत जाल्यार गोडगोड रावोंक जायना. आवाज येनातले बरी जाय कान बंद करियत. पूण आमकां तो रावंक जाय. इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. त्या देखून आमी कितें करता चड जावन अशें जाल्यार संगतेनी आमी मेतेर जाता. तुमी पळयतात कितलेशे जण त्या झगड्या विशयंत कितले चर्चा करून आसात. आजुनी चर्चा आमकां कांय म्हणे आसाय कांय ना. ताचे बदलाक आमी त्या लोकां खातीर तांचें मन बदलुच्या खातीर आनी असले वायट घडणांतल्या खातीर आमी देवा लागीं मागयत. तितलें मात्र आमी करयत. ताका आमी म्हणटा सर्कल ऑफ कन्सर्नांत आमकां अथॉरिटी मस्त उणी आसा. हुस्को आमी कितलो केलो जाल्यार आमकां तें कंट्रोल करूंक जायना. तें देवाक मात्र साध्य आसा. अशें आसतना आमी कितें करयत. सर्कल ऑफ इन्फ्लुयन्स म्हणटात. इन्फ्लुयन्स म्हळ्यार प्रभावीत वलया. प्रभावीत जावचें. आमी आमच्या अंडर कितें येता तें मात्र कंट्रोल करूंक शकतले हांव. त्या देखून सर्कल ऑफ इन्फ्लुयन्स त्या चड जावन कोण ते इफेक्टीव मनीस आसात पळय, जायते बरें जिवान जियेचें म्हण चिंतात, ते सर्कल ऑफ कन्सर्नांत काम करिनात. सर्कल ऑफ इन्फ्लुयन्सांत ते काम करतात. तांचे जिवान इन्फ्लुयन्स बरी जावच्याक ताणें बरें जावचें ते पळयतात. जे कोण सर्कल ऑफ कन्सर्नांत काम करता दॅट्स अ वेस्ट ऑफ टायम म्हूण आमी चड जावन सांगता. एक अशें आसा हो मनीस ताणें कितलेंय हेरांक ब्लेम केलें जाल्यार कांयच फायद्याक ताका जावना. कित्याक ताचे उपरांत हांवें सांगलें हें कर तूं म्हजोय टायम वेस्ट करता, तुजो टायम वेस्ट. ताचे बदला तूं जें आनी म्हजें कितें आसा जाल्यार तें आमी उलोवया म्हणल्या उपरांत ताका करेक्ट लायन एक हाडन. ताचे उपरांत ताका समजल्ल्या उपरांत ताणें सदारण एक निर्धार केलो. पूण हांव ताका सांगोन तो हांव निर्धार करिना, म्हाका जायना म्हळ्यार हांवें ताका बदली करूंक जायना. त्या देखून एक मनीस आसलो ताका ताचे केस जडचे विशयंत जायते कन्सर्न. केदाळा पळयल्यार ताका टेन्शन आसलें. म्हजे केस जडटात, हेरांक केस आसात, तुमकां केस आसात म्हूण ताणें
लेफ्ट सायडीक असले रायट सायडीक उगेतलो, रायट सायडीचे एडजस्ट करचे लेफ्ट सायडीक उगेतलो, अशें जायते एडजस्टमेंट तो करनासलो मनीस. आनी अशें ताचे केस झडटाले की ऑलमोस्ट सगळे केस झडोन गेले. आनी ह्या वेळार ताणें जायत्या जाणां कडेन विचारलें कितें करयेत, कितें वखद करयेत. तशें म्हणून तो अशें वखद करून गेलो आसले आयुर्वेदा कितें सक्कडी सारोंक जाता तें सक्कडी ताणें सारयलें. थोडे फावटी ताका दिसतालें खंय केस आयले कोणा म्हणून. थोडे फावटी तो चिंततालो केस येतात म्हूण चिंततालो मात्र, पूण ते केस जडचे रावोंकूच ना. आनी ताचे केस जडले आनी सगळे ताच्या माथ्यार एक ते केस नासल्या पर्यंत जालो. ह्या वेळार ताका कितें करचें, कितें वखद केल्यार रावले ना, ताच्या कंट्रोलार तें नातलें. ताच्या कंट्रोलार नातलें. ताका जाय ती खंत आसली म्हाजे केस झडटात म्हूण. पूण उपरांत कितें केलें ताणें समजून घेतलें हें हांवें कांयच करूंक जायना. ताचे उपरांत ताची काड वाडोवंक सुरू केली. ताची काड वाडली, माथ्यार कितें केस ना, माथ्यार कितें केस ना. पूण उपरांत ताणें एक्सेप्ट केलें वय म्हजे केस उरनात, हांवें कांयच करूंक जायना. म्हजें इतलें की हांव कितें करूंक शकतलो म्हणून लागलो आपले केसा विशयांत ताणें चिंतचें सोडलें. आतां तो म्हणटा आतां हांव क्वायट हॅप्पी आसा, कित्याक म्हळ्यार त्या विशयांत म्हाका कांयच करूंक जायना. म्हजे केस पडचे म्हजे तावन रावोंक जावना. त्या देखून म्हजो हुस्को खंत. त्या खातीर जेजू बोवा पुरबायतरान आमकां सांगता खंय माथ्योस एवंजेल 6 अध्याय 25 to 34 वळींत तो म्हणटा कित्याक तुमी ती खंत करतात, कित्याक तो हुस्को कितें करूंक जाता. देवाक कळीत आसा सगळें. त्या देखून तुमचो बाप जाणा तुमकां कितें जाय म्हूण. त्या देखून फाल्यांचे चिंतून खंत करिनाका. फाल्यांक तसो दी. फाल्यांचे आदलें चिंतून तुजें जिवान पिडार करिनाका. कित्याक आदलें तुवें कितलेंय चिंतल्यार तुका तातूंत कांयच करूंक जायना. आनी अशें आसता आयच्या जिवना विशयांत तूं जिये. आयचें जिवन चिंतचें न्ही, हर एक घडी आमी जियोंक जाय. त्या देखून आमी कितें करीत जाय, कितेंय आमच्या कंट्रोलार ना तें आमच्या हुस्क्याक वळख जावचें न्ही. ताचे भितर आमी तें एक्सेप्ट करीत जाय, आमी तें ओपून घेयत जाय. आनी त्या दाळा आमच्या थंय कितें बदलावण करूंक आमकां जाता. जायते जाणांनी म्हणचें आसा फादर हांव रेतेरीक आयल्या आनी हांव वचून म्हजो घोव येवना रेतेरीक, हांव ताका वचून सांगतालीं आनी ताका चेंज करतालीं. बायलांनी चिंतचें आसा आपल्या घोवाक ती सांगून चेंज करतात. आनी तशेंच घोवांनी म्हणचें आसा हांव येयला रेतेरीक, हांवें जायती शिकोवन घेतल्या आनी हांव वचोन म्हज्या बायलेक चेंज करतालें. तुज्या बायलेक तूं चेंज करताय या तुज्या घोवाक तूं चेंज करताय हें तुजें एक चिंतप मात्र. एखादो वेळार तशें जाता म्हूण तुमकां भोगलें जाल्यार गूड लक करा, कांय प्रॉब्लेम ना. केलें जाल्यार बरेंच. कोण बरो मनीस बरो जाता जाल्यार आमकां भारी बरें. ते बऱ्या वाटेक येता आसतना आनीकी पवीत सभा हा पुरबायतरान नितळ जावच्याक आमकां आदार जाता. तातूंत आमी कितें म्हणटा आमी तांकां बदली करता, हांकां बदली करता आनी तें तुजें आनी म्हज्या कंट्रोलार ना. म्हाका कळीत जावंक जाय हांवें म्हज्या घोवाक चेंज करचें न्ही. ताचे थंय तें चेंज उपजोन आयल्यार मात्र ताणें चेंज जावं. म्हज्या बायलेक हांवें चेंज करूंक जायना, ताचे थंय तें उपजोन आयल्यार मात्र तें चेंज घेवं. त्या देखून हांवें केदार म्हणचें आसा जायत्या जाणांक हें कळीत ना. तांचें एक खंत हुस्को तो देंवोंक खातीर ते काणकोण भोंवतात कितलेशे वर्सां उपरांत जाल्यार तें तुलोवचें. कित्याक म्हळ्यार तें आमी सोडून दिवना. लेट गो पॉलिसी आमचे थंय ना. ऑर एल्स आमी तें समजून घेवन त्या जबाबदारींत आमी चिंतीत जाय म्हज्या हातांत कितेंच ना. हें म्हज्या हातांत नातले उपरांत हांवें कित्याक खंत करचें, हांवें कित्याक हुस्को करचो. देवाच्या हाताक आमी सोडीत जाय, म्हज्या हातांत ना. बियॉन्ड माय कॅपेसिटी तें आमकां कळचें बारी उणें. कित्याक म्हळ्यार आमी आनीकी ल्हानशे मोत काडून आसा. त्या देखून केदाळ एक उल्लेख करचो आसा. आमी माडा काट्यांत उस्तूंची कुंकडां आमकां खाली 1-2 नाक्कर मेळ्ळ्यार पावतात, कांय ल्हान क्रिमिकिटां मेळ्ळ्यार पावतात, जस्ट इन्सेक्ट मेळ्ळ्यार आमकां पावतात. पूण गोण ती केदाळय इगल म्हणटा आमी, ती केदाळय हांगा सकयल ती उबा ना. कित्याक म्हळ्यार तिचें एक आयसायट फॉरसायट म्हणटा तें बारी फॉरसायटेडनेस सगळे एरिया ते कवर करता. त्या खातीर बरें तें उगता आनी तिची दिश्ट इतली तीक्ष्ण जावन आसा की
त्या उबारायेर जावन सकयल कितें आसा तें खंडी जावन तेका दिसता. त्या देखून ती गोवन केदाळ इगल सकयल उबा ना, थोडे फावटी रुकार बसता जावंक बरो, उबोवन सुरू जाल्यार ती कितले पयस वता. तिका फॉलो करून थोडे कावळे वेतात, कित्याक की म्हळ्यार तांच्या गुडांत आसली तांतयां थोडे फावटी ते काडून उडयता म्हूण दिसता. ह्या खातीर कावळे तिच्या एगेन्स्ट आसात इगलाच्या आनी ते मारूंक म्हणटात. आनी इगला बरें कळीत आसा कावळ्याचें लिमीट इतलेंच, ताका चड उबोवंक जायना, वयर उबोवंक जायना तांकां, कित्याक म्हळ्यार तांचें आंग जडाय आनी त्या वाऱ्यांत तांगेले कश्ट जाता. ह्या वेळार कितें करता, इगल आनीक वयर वता, आनीक वयर गेल्ले क्षण हाका कांयच करूं पाटी ये जाय आनी वगेत निराश जायत जाय. पूण इगल सगळो ताणें आपली दिश्ट वरयता आनी तेंच ना कितें जाता, ताका बऱ्यांतलें बरें खाण ताका दिश्टे पडटा. त्या देखून खंयचे इगल तुमी पळयल्यार ते मेल्ले खाण ते खायना, जीव आशिल्ल्यान ते ताणें खावचें जावन आसा. पूण आमचे कोंकणां कितें करतात, तेणें उस्तितात, तेणेंत आसता, तांकां उबोवंक जायना, तांची लिमिटेशन आसा तांकां. पूण आमी कितें करता, आमी थोडे फावटी चिंता आमकां कॅपॅसिटी आसा, आमकां जाता म्हूण. पूण तुज्या कोणाकय चेंज करचें जाल्यार तांणी तांचें मन हांव चेंज जातालें म्हूण चिंतल्यार मातशें जाता, ना तर इट्स अ वेस्टींग ऑफ टायम म्हूण आमी सांगता. तुज्या भुरग्यांक चेंज करूंक जाता. जायते जाणां आमी म्हणटा आमच्या भुरग्यांक चेंज करूंक जाता. भुरग्यांक चेंज करूंक बारीक कश्ट जाता, बारीक कश्ट. केदाळ तांकां चेंज करयत, ल्हान आसतना तांकां चेंज करयत. म्हाका तें एक बरें एक्सपिरियन्स देवान दिल्लें जावन आसा, कित्याक म्हाका इनिशियल इस्कालां आराम करूंक म्हाका गेल्लें जावन आसा. चिकोडचें सेंट फ्रांसीस असी स्कूल हांव वचून म्हजें व्हड जाले उपरांत थंय वचून हांवें तें इस्काल आराम केल्लें 2004 आनी 2004 उपरांत तें इस्काल अपुर्बायतरान आमी आराम करता आसतना फकत नर्सरी LKG UKG म्हाका आनीक उडास आसा, 3th क्लास आमी केले. तेन्ना कितें जालें, ल्हान भुरगीं आयिल्लीं, ती नेण्टी भुरगीं, तांचेर कितेंय तुवें इम्प्रेशन केलें, कितेंय सील मारली त्याच प्रमाणे ती उरली. त्या देखून ती भुरगीं इतली लॉयल जावन आसलीं की म्हजो ताळो तांकां बरो समजतालो. हांव खंयच्या ताळ्यान हांव उलयतां त्या प्रमाणे ती समजून घेतालीं आनी ती केन्नाच अविधेय जावंक ना, केदाळ उपराटूंक ना, बऱ्या तरान तें आसतालें. कित्याक पाद्रब आमच्या खातीर कितें करता, ल्हानपण तो आमच्या सांगत आसा, तांचेर गेल्लें तें फावंडेशन बरें बसयल्लें जावन आसा. त्याच प्रमाणे थोडे फुडें आतां क्लासी वाडोवन येतना थोडीं 7th आयलीं, थोडीं 8th आयलीं, त्या भुरग्यांचें फावंडेशन हांवें चड चेंज करूंक जावना, कित्याक म्हळ्यार तांचें फावंडेशन गेल्लें आनी एक खडें. आनी म्हजी पॉलिसी आनी तेंची पॉलिसी मस्त डिफरंट आसतना म्हज्या पॉलिसीच्या भितर तीं येतालींच थोड्या मट्टा, कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसलें ना जाल्यार ह्या इस्कालांत रावंक जावचें ना. थोडे डिसिप्लीन मस्तो बऱ्या तरान आमी मांडून हाडिल्ले. आनी अशें आसता ते भुरग्यांच्या जिवनांत हांव आजुनूय ती पळयल्यार तांकां हांव तांचो फादर, ती म्हजी भुरगीं, ते केदाळ ते एक सम्मान दिताणी दवरलो, कित्याक नेण्टी जावन आसतनांत ती आमचे सांगता आयली. आनी त्या भुरग्यांक चेंज करूंक त्या वेळार म्हाका सुलाभ जाल्लें. तुमची भुरगीं ल्हान आसतना तुमी चेंज करयत. ट्रिनिटी सेंटर स्कूल मणिपाल त्या आसतनाय हांवें स्टार्ट केल्लें इस्काल, नर्सरी LKG UKG फर्स्ट स्टँडर्ड, ही 4 क्लासी. आनी त्या वेळार तीं भुरगीं त्या क्लासी येता आसतना तांचे पेरंट्स, तांचे भाव भयणी कोण आसा तांची सगळ्यांची म्हाका वळख आसताली. त्या देखून आमी इस्काल म्हण करून आमी एक कुटुंब म्हणल्यार बरें आसलें. हांव कुटुंब म्हणल्यार बरें आसतना कितेंच आमी सांगलें जाल्यार तें फॉलो जातालें. हांव प्रिंसिपल पाद्राबान सांगलां, ताणें तें आमी फॉलो करूंक जाय, त्या प्रमाणे तें इस्काल वयर आयिल्लें जावन आसा. पूण कितें जाता, व्हडल्या क्लासीक आयिल्लीं भुरगीं मागीर तांच्यान करूंक सुरू करतात, आमचो ताळो तांकां तितलो कळीत जायना. आनी अशें आसता आमच्या भुरग्यांक आमी चेंज करीत जाल्यार ती ल्हान आसतना, नेण्टी आसतना तांकां बऱ्या तरान बऱ्या फावंडेशनार आमी वयर व्हरये. शिवाय व्हड जाल्ले उपरांत तुमच्या भुरग्यांक तुमी चेंज करतात म्हळ्यार तें बारीक कश्ट, कित्याक ती वाडल्यांत आनी वाडा व्हड जाल्ल्या भुरग्यांतय हांवें चेंज हाडूंक बारीक कश्ट आसा. हांवें एडवायस करीत पूण म्हज्या कंट्रोलार तें ना. तांणी बदली जावचें, तांणी बदली जायनासतना रावचें, तें सगळें तांच्या खुशेंत, तांणी खुशे प्रमाणे ती चेंज जावंक चिंतलें जाल्यार चेंज जावंक जाता. एक मनीस आमी रेतीर वता आसतना, आतां पडटा रेतीर मंदिर हांव पळयतां, थोडे जाण येतात, कितले अपुरबायतरान रेतीर दिवंक केली जाल्यार ते न्हिदतात. आमच्या आदल्या रेतीरींत एक क्लासींत एक बालमनीस गेला मात्र, एंट्री गेल्या मात्र ती न्हिदोंक सोर. म्हाका केल्लें इरिटेशन जाता, कित्याक म्हळ्यार तुमी आयल्यात पयस जावन बऱ्या तरान तुमी फाटीं वचोंक जाय.
बरें घेवंक जाय आनी तुमचें थंय ती बदलावण जावंक जाय आनी त्या वेळार तुमी कांय तें तुमकां वेळ सोड आसा म्हूण येवनात बरें जायचें म्हूण आयलें पूण ही बायल मनीस येताना हिणें ऑलरेडी डिसायड केलां हांव न्हिदोंकूच आयलें त्या वेळार हांवें सांगलें तूं न्हिदोंकूच आयलाय जाल्यार यूज ना घेवन कित्याक तूं ऑलरेडी डिसायड करन आयलाय आनी आमी सिंपली आमी वरी करचें आमी तांचे विशयांत खंत करची हुस्को आमकां कित्याक म्हळ्यार ताणें बरें जायचें ना ती कंटिन्यूअस हांव एका घंटेच्या म्हज्या टॉकान हांवें पळयलें ती तकली उखलता परतून ती न्हिदता दुसऱ्या दिसांनी एकाडे हांवें पळयलें तूं 11ची घडी शुक्रारच्या 10 to 11 एक टॉक आसता न्यू लायफ इन द स्पिरीट म्हूण आनी त्या वेळार हो मनीस आयला हो कित्याक आयला देवाक कळीत बिगिनिंगाक न्हिदोंक सुरू जाला तर हांवें ताका सांगलें भायर इतलो पावस येता आंगा म्हजो ताळो गडगडा वयली तुका मारता जाल्यार तूं न्हिदलोय जाल्यार आनी तुज्या माथ्याकच गडगडो पडचे कोणा कित्याक म्हळ्यार तूं ऑलरेडी डिसायड करना येयला हांव न्हिदतालो म्हाका हें सक्कडी नाका त्या खातीर सांपाल बऱ्या तरान म्हणटलें आमच्यो मोती कुल्ड्यो केल्यात त्या आदिपातीन कुल्ड्यो केल्यात कित्याक आमी बरी जावन वचो म्हणल्या खातीर आमी बरी जाल्यार ताका घालें आसा आमी बरी जाल्यार ताचें किंगडम मोडटा त्या खातीर ताणें आमच्यो मोती कुल्ड्यो केल्यात कितें करतात की म्हळ्यार इफेक्टीव पीपल कोण सक्कडी आसात ती मनशां अपुरबायतना आपल्या जिवान जे म्हणली ती ह्या सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कंट्रोल आसा पळय तातूंत नात ती सर्कल ऑफ कन्सर्नान ती नात ती आसना ती सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्सर आसतात कित्याक तांच्या जिवनांत तशेंच तांणी चड जावन तांचें जिवन बरें करच्याक बऱ्या तरान प्रभावीत जावच्याक प्रभावीत वलयांत ती आसतात माथ्याव सुवांजल तुमी पळयलो जाल्यार जेजू आमकां भोव आपुरबाय तरान सांगता माथ्याव सुवांजल 12 अध्याय 36 आनी 37 वळू आमकां अशें म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता मनशांनी उलयलेल्या उपकारपणांतल्या हर एक उतरांचे लेख जडतेच्या दिसा दिवचे पडटले पळय मनशान उलयल्ल्या हर एक उपकारपणांतलेल्या उतराचे लेख जडतेच्या दिसा दिवचे पडटले अशें तुज्याच उतरावरी तूं अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्प जातालें पळय तुज्या उतरा वरवीं तें तीर्प जातालें अपराधी वा निरपराधी अपराधी वा निरपराधी कित्याक आमी थोडे फावटी कितें म्हणटा आमी उलोवचे हर एक केअरलेस वर्ड त्या उतरांचे तुवें जडती दिवंक आसतली हेरांनी उलयल्या उतरांचेर न्ही जायते फावटी आमी कितें म्हणटा ताणें म्हाका उलोवंक प्रचोदन केलें ना तूं कितें उलयताय त्या विशयान मात्र स्वामी म्हणटा तुजी बायल कितें उलयता तुजो घोव कितें उलयता त्या विशयांत तो कांयच विचारना ताच्या बदलाक तो म्हणटा तुवें उलयल्या हर एक उपकारपणांतल्या उतरांचेर तुवें जायते लेख दिवंक आसतले आमी कितें करता चड जावन आमी हें पळयता आमी हेरांक ब्लेम करता म्हज्या रागाक तो कारण त्या दुखून म्हाका असो राग येयलो त्या दुखून हांवें ताका चार मारलें या ताका वायट केलें अशें थोडे जाण रिग्रेट करतात मागीर पूण कोणेंय तुका राग हाडोवच्या बरी ना तुवें राग हाडिना जाल्यार तुवें चिंतलें हांव राग करचो ना म्हण जाल्यार कोणेंच कांयच करूंक ना तुज्या तोंडार जावन एक वायट शब्द भायर येवच्या बरी ना एक वायट शब्द भायर येवच्या बरी ना तुवें डिसायड केलें जाल्यार त्या देखून आमी कितें करता वायट शब्द उलोवन मेळ्ळें उलोवन आमची माखवणी आमी होगडोवन घेता त्या देखून आमचे थंय तो सार आसना आमचे थंय ती मोवळें आसना पळया कोण सकट तसले शब्द उलयनात तांचे शब्द कितले मोवाळ आसतात पळया मागीर पसी आसतात कितेंय तूं सांग हांगा थंय राग करन रागार ते उलयनात ताचे बदलाक मोगांत सांगतात आनी आमी केदाळे आमच्या जिबेंत कितें सोंड दिता ह्या लूज टंग म्हणटा त्या वेळा मात्र आमचे जावन वायट येवचें जावन आसा ते हेरांनी तुका प्रचोदन कर न्ही हेरांनी तुज्या तोंडांत या तुज्या जिबेर घालचें न्ही तूं अनलेस यू डिसायड टू लूज नो वन कॅन मेक यू टू लूज युअर टंग म्हणटा आमी इंग्लिशान लूज युअर टंग म्हळ्यार तुजो कंट्रोल चुकता तूं बडबडताय जायत्या व्हडल्या उतरांनी हेरांक उलयताय आनी अशें आसतना सोम्याच्या वर्त्या आदारान आमी जियेत आसतना सोम्यान म्हणलीं उतरां
उपकार पडले हर एका उतराचो तुवें लेख दिवंक जाय. त्या तुका मोगाचे भावना बेणीनो, जें कितें आमी आज क्रिस्ती भावार्थी म्हूण आमी चिंता, पूण आमकां त्या देवाच्या उतराचे एक रूस, देवाच्या उतराची एक जाणवाय ना तर आमी सांपडटा. मरियमाच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार तिच्या जिवनाक केदाळय तिणें कोणा वयरी कंप्लेंट केल्लें ना, कोणें अपराध मांडलो ना, कोणा वयरी हात जो कोण तिणें म्हणलें ना तो तसो एक वायट शब्द ती उलयल्ली ना, कोणाक एक वायट शब्द ती उलयलें, रागार जाल्ली ना. कित्याक त्या खातीर बायबल आमकां म्हणटा तिणें सगळें तिच्या काळजांत जागोवन दवरलें आनी अशें जागोवन दवरलें आसता तिच्या जिवनांत सगळें बरेंपण तिणें केलें आनी ती माकोवणेची जाली. आज आमी कितले माकोवणेची जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमच्या जिवनांत राग येतना आमकां कितले कश्ट जाता. तो राग कंट्रोल करचो सोड, तो बऱ्या तरान म्हणी आमी उपाय करयत गी, वापरयत गी. या तो कॅन यू यूज युअर एंगर कन्स्ट्रक्टिवली अँड प्रोडक्टिवली. आमी त्या रागा देखून कितेंय बरेंपणां हाडूंक शकता गी. मात तेरेसा तिकाय राग आयिल्लो, कोणेय राग केल्लो न्ही, तिका राग आयलो कित्याक म्हळ्यार ती कलकत्तान चलोन आसतना तेणें जकडे गेल्ले आनी ती पळयता जायते जण पडोन आसले, कोडकार आसले, हेणें गायिल्ले आसले, तेणें सकडी पिडेस्त आसले, कॉलराचे आसले, अशें कितले जाण आसा तेणें पडटाना तिका एक भितरले भितर जायतो राग उपजलो. कोलो राग, ह्या मनशांक पळोवंक कोणी ना गी, सरकार ह्या मनशांक पळोवना गी. पूण राग आयलो म्हण तिणें हेरां वयर तो काडूना, वचोना ती पार्लिमेंटाक वचोन तिणें दारां मोडोनात, ह्या कितेंय संघटन करन थंय वचोन तिणें स्ट्रायक करूं ना, तिणें वचोन बोब घालूं ना. ताचे बदलाक तिणें चिंतलें हांकां कितें म्हूण हांवें करी जाय. पळया तिची जबाबदारी तिणें समजून घेतली. तिची जबाबदारी व्हरून हेरांच्या खांद्यार घालूं ना, या तुमी करूं ना म्हणून तांकां अपराध मानूं ना. तें भोव गरजेचें. त्या देखून आमी जायते फावटी कितें दिता, रिजान दिता, तें सारकें ना, हें सारकें ना, तशें जालें, अशें जालें म्हूण आमी रिजान दिता आसतना कितें जाता, आमच्या जिवनांत पिडार आमी करून घेता मोगाचें न्हू. त्या खातीर मात तेरेच उपरांत कितें जालें, आयिल्ली ती फकत इगोसल्या वचोन फकत ₹5. उपरांत तिणें कितल्या जाणां कडेन भीक मागलें. कित्याक? तिचे खातीर न्ही, ह्या अनाथा खातीर, ह्या पिडेस्तां खातीर, हे कोण सकडेन कळवळे सोंसून आसा तांचे खातीर. मनशान अशें म्हणटात गे तिच्या उजव्या हातान तिणें भीक मागतना ताका थिंपी उडयली आनी त्या वेळार ती रागार जावना. तूं कितें म्हूण चिंताय, तूं कित्याक गमांडी म्हूण तिणें विचारूं ना. ताचे बदला ती मूठ मान म्हणा लागली, हें तुवें म्हाका दिलें, म्हज्या भुरग्यांक कितें दितालो. ताचें काळीज सगळें कनवडतर जालें आनी ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी त्या मनशान उपरांत मदराक जायती सहाय दिली. तर राग या कितें वायट उलोवचें हें हेरांनी तुका प्रचोदन करनी, तुज्या भितर आसा पळय तें मात्र भायर येवंक शकता आनी तें तुका मेळयता म्हणटा स्वामी. मातयेच्या वांजेला पुरबाय तरान सांगता, जें कितें तुका मेळयता तें तुज्या भितर आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सर्कल ऑफ कन्सर्न ह्या विशयांत आमी चिंतलें जाल्यार तुज्या कंट्रोलार, तुज्या हुस्क्याच्या वलायांत खंयचें ना, ताका तकली धाडोन कांयच फायदो ना. ताचे बदलाक ताका कित्येक सोल्युशन तुका कांय करूंक जायना, तूं माग. देवाक सगळें करूंक जाता, तो करतालो. पूण हांव ताका बदली करता, हाका बदली करता, ताचे बदला हांव तूं बदली जालो जाल्यार जायतें बरें आसा. हांव म्हज्या डिवान मासी रिट्रीट सेंटरांत आसतना जायते जाणां म्हणटालो, ताका बोट जाके नाकात, हाका बोट जाके ना, तें सारकें ना, हें सारकें ना म्हणा नाकात. कित्याक म्हळ्यार आमी घेतली सारकी म्हूण आमकां कांय कळीत ना. देवाच्या नदरेन ती कशी आसात म्हूण आमकां कळीत ना. त्या देखून आमकां कळीत नासल्या उपरांत, आमच्या कंट्रोलार ती नासल्या उपरांत आमी तांकां कितेंच सांगून फायदो ना. देवा कडेन मागयत, तितलेंच देवा कडेन मात्र मागयत. ते ताचें उणेपण आमी लेखचें, ताचें सुखी काणून उलोवचें, तें बरें आमच्या दुयेना. तकलेर हात धरतात जायतीं जाणां येवन ताचे कश्ट सांगतात. पूण हे कश्ट सांगता आसतना हांव देवा कडेन खाली ते कश्ट काणोवता मागता. कित्याक म्हळ्यार जायतीं नांवां आराधना वेळार येतात तर ती मागोवंक येयलीं नांवां देवान तांच्यो दया दाखयल्या. त्या खातीर देवान तांकां त्या आराधनाच्या वर्त्या मेजा बोवारी एकठांय केलां आनी त्याच येवकरच्या जेजू मारिपात तांकां बरें करूंक येवजिलां. तर सर्कल ऑफ कन्सर्न आमचें कितें हुस्को आसा तो कोणाक दिवंक जाय? जेजूक दिवंक जाय. जेजून म्हणलें आसा,
येया तुमी सगळे कश्ट केल्यानं कोण सगळे वजन व्होन आसा कोण सगळे जड येत आसा तुमी सगळीं येया आनी हांव तुमकां विशेव दितालो तुमचें वजें हळ करतलो. सर्कल ऑफ कन्सर्न इज अ मॅटर तुज्या हातान ना. त्या देखून तुवें फकत देवा लागीं धांवयेत आनी देव ताका जाय जाल्यार बरें वखद वांटून तें बरें करची कॅपॅसिटी ताका आसा. टू मेक ए न्यू क्रिएशन नवी रचना करूंक ताका जाता. त्या देखून समेच्या हातान आमी दिवया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. सगळे आमचे हारभार ताच्या हातान घालया. सांग परत जायती पिडा आसा जायते कश्ट आसा जायते वळवळे आसात आनी हे सगळे आमी चिंतून आज कितें जाता भितरल्या भितर एक तरेची एंग्जायटी आसा एके तरेचें फियर आसा. मागीर तें OCD जावन परिवर्तन जावप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ताचे उपरांत ते OCD तूं ट्रीट करना जाल्यार मागीर तें डिप्रेशनाक येता. आनी तुमकां कळीत आसा डिप्रेशनाक कितें बरें जालां म्हण हांवें सांगचें म्हणना. डिप्रेशनाक कितें सगळे जाणांचें नास जाता कांयच म्हाका नाका. हांव खंयचे फायद्याक न्ही म्हणल्यार एक बगाप तांचें तें येवन मागीर तांचो जीव थोडे फावटी होगडोवन घेता. त्या देखून तसल्या मट्टाक वचून सरावच्याक सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या कडेन एक जावया. सर्कल ऑफ कन्सर्न म्हज्या हातान ना सोम्या तें तुज्या हातांत आसा. तूं कितें करताय त्या प्रमाणें कर. तर आमी सर्वांक जायतें बरेंपण दिवच्याक सोम्या येयलो ताचे वरते आशिर्वाद आमी बरया. विनोद गंगाळीक तेच सर्गाचें दायज तुवें पाव केल्लें आसता. तेजे कुटुंबाक आनी तेज्या भुरग्यांक आनी हो संदेश ते व्हरत्या तरान प्रसार करन आसात. तांकांय तुज्या भलायकेन बरो चड आनी चड मापान तुजो संदेश प्रसार करूंक तांकां उर्बेस्त कर आनी तांकां परत्या तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर. तांकां जमल्यार हर एक लागीं तुज्या व्हरत्या आशिर्वादांनी तूं पवित्र कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.